नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जीपीएससी खाला येवपी पोस्टांचे नेमणुकेक कोंकणी सक्तीची, सरकाराचो म्हत्वाचो निर्णय. रिझर्व्ह बटालियना खातीर सरकारान मान्य केले 1000भर पोस्ट. कॅसिनो वेल्या नव्या धोरणाक लागून गोंयचे कसिनो उणे जायत चल्ल्यात. 4 बंद. कसिनोंचो आंकडो येतलो 10चे सकयल. पर्रीकाराचो दावो. न्हंयतल्या कसिनोंक हप्त्यांनी फी भरपाची सवलत. वेंचणुके पयलीं ऑफर लेटरां दिल्ल्या तरणाट्यांचे नोकरे वेल्यान भाजपान असंतोशाचे वारे. विष्णुबाग पावलो धरण्याक बशिल्ल्यांक तेंको दिवपाक, म्हणटा आपले वांगडा 4 आमदार आसात. देशभरातल्या राष्ट्रीयकृत बँकांचे 10 लाख कर्मचारी 2 दीस संपार. गोंयचे बँकांचे कर्मचारी वांटेकार. बँको बंद, एटीएमां चालू. धंदेकार आनी वेवसायिकांची अडचण. बँक सुदारणांक कर्मचाऱ्यांचो विरोध. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरो म्हूण सुपरस्टार अमिताभ बच्चनाक हाडपाचे यत्न सरकारान धाडल्या आपोवणे. काँग्रेसीचे सरकार कुशीक दवरताले अमिताभाक. आनी लुसोफोनिया गेम्साचे मुळावे काम थारायिल्ल्या प्रमाण फुडें वचना. खेळा संघटनांचे ग्रेडिंग अजून जावंक ना. खेळा सुविधा उबारपाक टेंडरां काडपाचें काम डिसेंबर मेरेन लांबणेर. ऑगस्टांत जायना. आतां खबरो विस्तारान. राज्य लोकसेवा आयोगा खाला येवपी पोस्टांचेर नेमणुकेक कोंकणी भास कळप सक्तीचें आसतलें. बुधवारा जाल्ले कॅबिनेट बसकेंत सरकारान हो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. मात कांय ठरावीक उंचेलें शिक्षण गरजेचें आशिल्ल्या पोस्टांक हो नेम लागचो ना. 2008 सालान केंद्र सरकारान 3री रिझर्व्ह बटालियन गोंयां खातीर मान्य केल्ली. त्या बटालियना खातीर सरकारान 1007 पोस्ट घेवपाचें थारायलां. बुधवारा मंत्रिमंडळान हे निर्णय घेतले. बिकॉज कोंकणी इज अ कंपल्सरी, मराठी इज एसेंशियल डिझायरेबल अशें जे पळय क्लॉज आहा. In case of non-availability of suitable candidate with knowledge of Konkani for post in professional college, consultants in Director of Health Services and highly technical scientific posts, this requirement may be relaxed. पयलीं तो सगळ्यांक आशिल्लो मे बी रिलॅक्स्ड क्लॉज, GPSCच्या सगळ्या पोस्टांक आशिल्लो. So now we have made it that it can be relaxed only for high qualification post. जनरल पावर जी GPSC आशिल्ली, इट इज नाव रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू व्हेरी हायली क्वॉलिफायड पोस्ट. गोवा सरकाराक केंद्र सरकारान पोरू 3rd इंडिया रिझर्व्ह बटालियन हे केल्ली 2008 केल्ली एक्चुअली. म्हणल्यार दुर्दैवान आमच्या सरकारान ती रेज करून नासली आनी त्या खातीर कॅबिनेट हॅज एप्रूव्ड 1007 पोस्ट of the reserve battalion, including 675 constable and 160 head constable. पेडण्या फाटल्या सरकारान एक कमिटमेंट केल्लें CISFाक जागो दिता म्हणून एंड रिटर्न एश्युरन्स दिल्ले चीफ मिनिस्टरान. त्यामुळे वी कंटिन्यूड विथ दॅट विथ रेड्युस्ड एरिया. वी आर नाव दिस इज नॉट डिसायडेड बट वी आर ऑफ द ओपिनियन दॅट वन ऑफ द रिझर्व बटालियन, द न्यू वन विच इज कमिंग, should be stationed there because airport, मोपा एअरपोर्ट थंय लागींच येता. GPSCन रिक्रुटमेंट केल्ले टिचरींचे ग्रेड 1 ADI 7 हे केल्ले. those 7 recruitment recommendations have been returned back. That is because reservation was not specified in advance. As we have cleared a biodiversity board, pollution control board, Jos Allen Norana, then state environment council. At this moment there is no illegal mining taking place.
आता वेन आय से नो, नो मीन्स नॉट झिरो, इट मे बी व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी कोण एकदम बारीक करताले. मेजर सगळ्यो आमी रेडी मारून बंद केल्या मायनी, काही जाग्यार आमी इम्पाउंड केल्या, तरेतरेचे आमचे एक्सरसाइज चालू आसा. मुवमेंट आमी बंद केला फूल पावसाक. 300 कोटी रुपया कमी आयल्या पोरू ह्या वेळा पर्यंत. कॅसिनो विशीं सरकाराच्या नव्या धोरणाक लागून गोंयांतले कॅसिनो बंद जायत आसात. आतां मेरेन 4 बंद जाल्यात. फुडें कॅसिनोचो आंकडो 10च्या सकयल देवंक शकता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. सध्या न्हंयतलो 1 आनी 3 ऑन शोर कॅसिनो बंद जाल्यात. न्हंयतल्या कॅसिनोंक वाडयिल्ली फी वर्साक 4 हप्त्यांनी भरपाची सूट सरकारान कॅसिनोवाल्यांक दिल्या. मात असल्या केसींनी सरकार तांचे कडच्यान उरिल्ल्या रकमेचेर 12% व्याज घेतलें. सध्या 4 जाणांनी ऑलरेडी हे सांगतकच 4 जाणांची फी आयली. बाकीच्यांची आहा, थोड्यांची ड्यू जावन ना अजून. कितले कोटी आयल्या न्हू कळो, पण म्हाका दिसता एक 15-20 कोटी आयले आसतले ऑलरेडी. टोटली 30-40 कोटी येतले तुमचे. थोड्या 2-3 जाणां पैकी 2 जाणांनी एकट्यान लायसनूच रिन्यू करूंक ना. त्यामुळे प्रश्नच काबार जालो. इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रँड रिसॉर्ट गोवा काणकोणा म्हज्या कॅसिनो पॉलिसीचे परिणाम पळया. पयलीं काही बंद जाल्यार आतां आनीक लायसन रिन्यू करना. So the target of the policy was very clear, reduce the number of casinos. Radisson White Sand एका ऑफशोरान पैसे भरून आनी ऑपरेशनूय चालू ना. गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड MV लिला, म्हणजे म्हाका दिसता तुमचो तो. ताणें ताजें हें म्हणजे ऑपरेशनूय ना. देर आर 2 other hotels. One of them have, I think, stopped operation. They have conveyed to I remember having seen, but the license is valid. So if it is not in operation, there is no question of penalizing him. And the other hotel has requested to allow them payment in installment. This current year, quarterly payment will be allowed in advance. In advance means before the quarter ends, they have to pay for the next quarter. Along with 12% interest for the period of delay. Those who do not pay, they will not be given entry passes. Overall, म्हाका दिसता आतां casinos have reduced to quite a number. Slowly they may come to single digit. वेंचणुके पयलीं सरकारी नोकऱ्यांची ऑफर लेटरां दिल्ल्या तरणाट्यांक काँग्रेस आमदारां वांगडा विष्णू वाघानय तेंको दिला. इतलेंच न्हय तर आपल्या वांगडा भाजपाचे 4 आमदार आसात आनी तांचोय तेंको हे तरणाट्यांक आसा अशें सनसनाटी वक्तव्य केलां. आझाद मैदानाचेर हे तरणाटे धरण्याक बसल्यात. तांकां काँग्रेसीचे सगळे आमदार, अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय पयलीं मेळिल्ले. मात सरकारान ही नोकर भरती दक्षता खात्या कडेन दिवन पसून विष्णून वचून थंय नवीन गोंदळ तयार केला. चीफ मिनिस्टरान तेन्ना सांगिल्लें की जे कोणाक दिसता आपल्याचेर अन्याय जातात आनी आपल्याक येवन मेळचें, आपल्याक रिप्रेझेंट करचें, आपूण कन्सिडर करता. ताणें ब्लेटंटली आपूण कन्सिडर करपाना अशें म्हणून नाशिल्लें. आपूण थोडी इन्क्वायरी करपाक लायल्या थोड्या डिपार्टमेंटाची आनी आपूण जे कोणाचेर अन्याय आतां थोड्या डिपार्टमेंटांनी घेतल्याय बी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आर्ट एंड कल्चरान तांचें तशेंच आशिल्लें तेन्ना. तांचें सगळें व्हेरीफाय करून दे हॅव बीन रिक्रुटेड. म्हाका दिसता आनी एका खंयच्या डिपार्टमेंटांत तुगेले कमर्शियल टॅक्सीस डिपार्टमेंटाचे थंय तशेंच आशिल्लें. तांचें व्हेरीफाय करून घेतलां. म्हज्या वदान सगळें व्हेरीफाय करून जांचे कांय प्रॉब्लेम ना अशें पोस्ट खरें भरपा जाय. आतां समज एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवलच ना किंवा एक्सपेंडिचर सँक्शन ना, थंय हांवूय कांय उलोवपाक शकना. म्हाका दिसता हो अन्याय आसा आनी हो अन्याय लक्षांत घेवंक जाय की सरकारान अन्याय लोकांचेर करूंक जायना की आयज तुमी हांगा जमल्यात तेन्ना तुमचेर जो अन्याय आसा त्या अन्याय खातीर आमी सगळे एकठांय आसा, तुमच्या वांगडा आमी आसा आनी आमी झगडून. हांव मेळपाक आयला तो त्या भुरग्यांक बरोबर. सो म्हजी अशी इच्छा की तांणी अजून सुद्दां आमी प्रयत्न करतात तांचो प्रश्न सुटचो म्हणून. खात्री आसा की प्रश्न सुट्टलो. कळ्ळें. आमच्या पक्षांतले खूब जाण आसात तांकां सहानुभूती आशिल्ली. खूब जाण आसा, 4-5 जाण तरी आसा नक्की. नांव हांवें कित्याक घेवपाक, तुमी दुसऱ्याक विचार न्ही. पूण आसा जे आसा ते हांव सांगलो तुका. हांगा येवना जर तें नांव असो ना न्ही. तुमकां जाय जाल्यार फाल्यां आमी अर्जन तांकां हाडूंक शकता. तशें प्रश्न कांय ना. कळ्ळें न्ही. म्हणून त्या भुरग्यांचो हें म्हत्वाचो, तांचो प्रश्न सुटपाक जाय. देशभरातल्या राष्ट्रीयकृत बँकांचे सुमार 10 लाख कर्मचारी बुधवारा सावन 2 दिसांच्या संपार गेल्यात.
गोंयच्याय बँकांचे कर्मचारी संपार गेल्यात. हाका लागून बँकांची ATMां सोडल्यार चडशे वेव्हार बंद उरले. धंदेकार आनी वेवसायीक लोकांची बरीच अडचण जाली. बँकांच्यो सुदारणा, आउटसोर्सिंग तशेंच बँकांचें विलीनीकरण आनी विदेशी गुंतवणूक ह्या सारकेल्या प्रस्तावा आड कर्मचारी संपार गेल्यात. बिरेस्ताराय परिस्थिती अशीच उरतली. बँकांच्या सुदारणा प्रस्तावांक विरोध. कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो बेगीन तडीक लावच्यो. मनीसबळा विशीं उठसूट नाका आशिल्ली मार्गदर्शक तत्वां घालप बंद करची. खंडेलवाल समितीची एकतर्फी मार्गदर्शक तत्वां चालीक लावची न्ही. बँकेचें काम बँके भायल्या लोकांकडच्यान करून घेवपाक विरोध. बँकिंग वाठारांतल्या प्रस्तावीत सुदारणांक कर्मचाऱ्यांचो विरोध. बँकांच्यो गांवगिऱ्यो शाखा बंद करच्यो न्ही. आतां घेऊया एक वेवसायीक विसव.